आज हे आम्ही एक रॅली स्टार्ट केला वास्को रोटरी क्लब वास्को पोर्ट टाउन, रोटरी क्लब वास्को द गामा, गोवा ट्रॅफिक पोलीस आणि रेड क्रॉस सोसायटी मिळून वास्कोन आम्ही फुल गोंयान आम्ही हे अवेअरनेस करता आणि वास्कोन आम्ही हो इनिशिएटिव्ह घेतला करपाक। रोड सेफ्टी वीक फक्त एक वीक साजरो करप म्हणून न्ही, इट इज टू क्रिएट अवेअरनेस। भुरगीं आता कशी चलयता रॅश ड्रायव्हिंग, भुरगीं सोडून दिया पेरेंट्स सुद्धा कशी चलयता, खंय बेगीन पावपाक जाय म्हणून फास्ट रॅश ड्रायव्हिंग करता। सो आम्ही ते करप न्ही, पिवन चलयता। सो ते सगळे अवेअरनेस आम्ही क्रिएट करपाक ही एक रॅली ल्हानशी काढला। लोकांनी आयकपाचे, लोकांनी जागृत जावपाचे। सिटीजन्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स अँड द फेलो सिटीजन्स। सो ही एक अवेअरनेस क्रिएट करपाक रोटरीन हो इनिशिएटिव्ह घेतला। थँक्यू। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यंगस्टर्स विदाउट लाइसेंस विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाते हैं, बहुत रैश ड्राइविंग होता है और बच्चों की जान इसमें जाती है। ये रोड सेफ्टी वीक बहुत ज़रूरी है टू एजुकेट यंगस्टर्स सो दैट दे फॉलो डिसिप्लिन। और जब तक वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी। विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाना, रैश ड्राइविंग करना, ओवर स्पीड करना, यंग है, खून में बहुत जोश है, लेकिन एंड में उनकी जान जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे टाइप के इनिशिएटिव हम लोग लेते रहें और बच्चों को एजुकेट करते रहें। सोमाराच्यान शेनवारपर्यंत स्टार्ट केला। बेसिकली आयडिया अशी आहा की गोंयान खुबशे रोड एक्सिडेंट जाता आनी ते जाता कित्याक निश्काळजीपणा खातीर जाता। जर आपूण थोडीशी आपल्या जिवाची जर पर्वा करीत आनी लोकांच्या जिवा पर्वा करीत जाल्यार एक्सिडेंट जावचे ना। ते लोकांक एक अपील आहा की सेफली ड्रायव्ह करा, पिवन ड्रायव्ह करनाका आनी आपल्या भुरग्यांकूय लायसन नासतना ड्रायव्हिंग करपाचें परमिशन दिवं नाका, जेणे करून कितें अपघात रोखूंक शकता आमी। कित्याक सगळें काम आपल्या हातीनूच आसा। आमीच जर तेजी काळजी घेतली, आमीच जर व्यवस्थित चलयले, गाडयो आमचे कडेन लेटस्ट टॅक्नॉलॉजीच्यो आहा, पूण ते सांबाळपाची तितली टॅक्नॉलॉजी आपल्या कडेन मनशा कडेन ड्रायव्हर आहा पळय तेजे कडेन आसपाचें। ड्रायव्हर म्हणजे कोण? तो गाडी चलयता तो ड्रायव्हर, तो मालकूय आसूंक शकता किंवा पे ड्रायव्हर आसूंक शकता। सांबाळून चलया, व्यवस्थित चलया, जीव रोड सेफ्टी where we educate the road users regarding not to drive in a high speed, not to drink and drive. असे प्रोग्राम्स करून आम्ही सगळ्यांक अवेअर करपाक की हे सगळे अवॉइड करपाचे टू अवॉइड द रिस्क एंड एक्सिडेंट्स ऑन द रोड वेर वी कॅन सेव द प्रेशियस लाइव्स ऑफ द पेडेस्ट्रियन एज वेल एज द व्हेकल युजर्स। आणि आज या भुरग्यांनी हो प्रोग्राम केला असा विथ रोटरी क्लबाचे। वी आर ट्रायंग टू मेक अवेअरनेस दॅट रिड्यूस द एक्सिडेंट्स इन रोड। There are lots of drink and drive with the hands of the food accidents. What are you going to say? We are initiating action against them. आम्ही खूपशे असे ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग केसीस केल्ले आसा। लास्ट इयर तेकून ह्या वर्साक आमच्यो वास्को ट्रॅफिक सेलाच्यो केसीस चड जाल्ले आसा आनी आमची रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक की ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग अवॉइड करा आनी नाजाल्यार आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले। वास्को ट्रॅफिक सेल विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट दीस ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग। सर आता तुमचे यंगस्टर विदाउट लायसन्स खूप गाडी चलयतात, तुमी कितें एडवायस तांकां सांगता? आमी इवन स्कुल्सान वचून आमी ट्रॅफिक एज्युकेशन दिता आनी भुरग्यांक सांगता, स्पेशली चिल्ड्रन अबाउट 14-15 एज की विदाउट लायसन्स गाडी चलोवपाची ना आनी जेन्ना विदाउट लायसन्स कोण जर मेळटा आमी तांचेर एक्शन्स घेता आनी तांचे रिपोर्टूय धाडटा, म्हणजे पेरंट्सांचे ज्यो गाडयो तांकां दिता तांचे। सो वी रिक्वेस्ट द पेरंट्स ऑल्सो की भुरग्यांक मातशें टू व्हिलराक नाजाल्यार फोर व्हिलराक पयसूच दवरपाचें जे पर्यंत तांकां वॅलीड लायसन्स मेळना, नाजाल्यार आमी स्ट्रिक्ट एक्शन